रोमकारांक पत्र अवेस्वर 1 ओळी 1 ते 15. पावलूचें आनी रोमकारांचें आपोवणें. हांव पावलू, जेजू क्रिस्ताचो सेवक, देवान धर्मदूत जावंक आपयलोलो आनी आपलें शुभ वर्तमान पोरगोटचे चाकरेक कुशीन काडलोलो. रोमाक आसलोल्या तुमा सोमेस्तांक हें पत्र बरयता. तुमी देवाच्या मोगाची आनी ताची पवित्र पोरजां जावंक आपयलोली. तर देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची दयाळाय आनी शांती तुमकां फावो जावं. हांव पोरगोडटां तें शुभ वर्तमान आपल्या प्रवाद्या उद्देशीं पवित्र पुस्तकांनी देवान आदी फुडें भासायल्लें. तें ताच्या पुता संबंदी म्हणजे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता संबंदी. मनशा सोयंबान तो दाविदाचे कुळयेंतलो, पूण पवित्र करता त्या आत्म्याचे पदवेन ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत करून देवान ताका आपलो बळवंत पूत म्हूण स्थापून पोरगोट केलो. जेजूच्या नांवाक मान जोडून घेवंक सगळीं विदेशी राष्ट्रां भावार्थान देवाक खालती जावचे खातीर ताचे वरवीं फावो जालें आमकां हें वर्तें देणें म्हणजे धर्मदुतांचें मुणयारपण. ह्या विदेशां मदें तुमी आसात. जेजू क्रिस्ताची जावंक देवान तुमकांय आपयल्यांत. दिनवासनी आनी मागणें. पयले सुवातेर जेजू क्रिस्ता उद्देशीं तुमा सोमेस्तां पासत म्हज्या देवाक हांव दिनवासतां, कित्याक तुमच्या भावार्थाची खबर सगळ्या संवसारार गाजत आसा. ताच्या पुताचें शुभ वर्तमान पोरगोटून म्हज्या ओतम्यान हांव देवाक भोसतां. हांव थांबोनासतना तुमचो उगडास करता म्हूण तोच देव म्हजो गवाय. देवाची खुशी जाल्यार कशेय भाशेन एक दीस तुमकां भेट दिवंक सलामती वचूंक म्हाका मेळ्ळो म्हूण म्हज्या मागण्यांनी हांव ताका सदांच विनंती करीत आसां. म्हजे भेटे वरवीं देवाच्या आत्म्याचें देणें तुमकां मेळून तुमी घोट जावची म्हूण हांव तुमकां पळोवंक आशेतां. अदीक बरें अशें सांगल्यार म्हाका आनी तुमकां आसा त्या एकाच भावार्था वरवीं आमी एकामेकाक धीर दिवचो म्हूण म्हजी आशा. भावा भयणीनो, जशें हेरां विदेशां मदें म्हाका फळ मेळ्ळां तशेंच तुमचे मदें कसलो तरी फळ म्हाका मेळटलो म्हूण पातयेवन तुमकां भेट दिवंक सोबार पावटी म्हजें मन आसलें म्हूण तुमी जाणो जाल्लीं म्हाका जाय. पूण हे ते आडखळीक लागून तें म्हजे लागीं अजून पर्यान घडलें ना. ग्रीक संस्कृतायेच्या मनशां सोरी तशेंच हेरां सोरी शिकपान सुदारलोल्या तशेंच सुदारूंक नासलोल्या सोरी म्हाका तोच कायदो आसा. देखून म्हज्यान जाता ते भाशेन रोमाक आसलोल्या तुमकांय शुभ वर्तमान पोरगोटूंक म्हाका व्हड उर्बा आसा.